सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन देवाक दिन वाचून भेटयता पाप साहेब फ्रांसीस हे आमच्या पाप साहेबा पासत आनी ताचे बरे भलायके पासत. सगळीं आमी मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत, कित्याक फाटल्या दिसांनी तो पेरिगांत आसतलो. देवान ताका राखूंक सांबाळूंक आनी आमची पवित्र सभा सदांच फुडें व्हरूंक ताका कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी देवा लागीं खेरीत भाशेन आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया नियोला पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या आख्या संवसाराची शांती पासत मागुया, आमच्या देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासत मागुया. जी कोण बरी नात, जांची भलायकी बरी ना, तांकां सगळ्यांक पेकोवणीचो हात लाय म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मरून पुनर्जिवन जावप. जेजू निकोदेमाक म्हणटा, तूं परतून नव्यान जल्माक आयले बगोर सुर्गीचें राज कितें तें तुका गमचें ना. आमच्या जिवितांत जायते फावटी दर एक संकश्टा वेळार आमकां नवसुर्णी करूंक देव जागयता. हे नवसुर्णेन आमी वांटो घेवंक आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी परतून देवाक मानता ते भाशेन जिवीत जिवंक तो उलो मारता. हेचे दिसा कोतकोत्यान आमकां कृपा मागुया. आमचे जिविताची नवसुर्णी करून अदीक आनी अदीक देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवंक कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातक्यांची दुख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया, हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच वार मरी सगळ्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
Sumia Kakutkur, Rissa Kakutkur, Sumia Kakutkur, Pratuya. Sur podvida देवा आमच्या पुनर्शिवोवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सोकोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितान आतां आमकां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमचें जायशें कोर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. बावडट्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सुम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सोगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूतांच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जोण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदूतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक पाटाचो कुडको आसलो तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. परतून म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सोरेस्पोर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय. अरोंबाकतान तुजें शिवासण गोठ उबें आसा. सासणांकतान तूं आसाय सोरेस्पोरा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोनांत बदलना. संवसार सोरोसोर सोरेस्पोरा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सोरेस्पोर राजवट चलयता. उद्गार. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. Alleluia, 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 सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेसू निकोदेमाक म्हळें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणलां देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय ते उशिल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय थावन येता
वो खंय वेता तें तूं नकळोय. जो कोण आत्म्यांतान जल्मला ताची सवें तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेसून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सोत सांगता, आमी जाणव तें उलयताव आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिताव, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सोत मानिनात. सुर्गीच्या वस्तूंची खबर सांगता तर तुमी ती कशी सोत मानशात? स्वर्गांत देंवलोले आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना. जसो मोजेसान अरोण्यात स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नव्यान जल्मूक आमी कशें घडोवंक येता हें जेसू आज निकोदेमाक स्पश्टपणी सांगता. आनी तो कांय बरी उतरां म्हणटा. दोन वस्तू आसात जाचे वरवीं हो आत्मो भोंवता आनी घुंवता. एक जावन आसा वारें, कित्याक आमी जाणाव द स्पिरीट मुव्स विथ द विंड, आनी ह्या वाऱ्या उदेशी तो पवित्र आत्मो आमचे उदेशी आमचे देंवता. बावतिस्मांत आमकां हो नवें जिवीत दिता. दुसरी वस्त जेसू म्हणटा, स्वतान आनी आत्म्यान तुमी ह्या संवसारांत जिवीत जियेतात. म्हणटकूच आत्म्यांतान जल्मला ताची सवें हें सगळें घडटा म्हूण जेसू आज आमकां थीर विस्वास दिता. आनी आमी ती सगळीं आत्म्यान जल्मलेलीं, कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं माखल्यान आनी आमकां सगल्यांक देवाची आपणायलोलीं भुरगीं केल्यात. हाका लागून जेसू आज निकोदेमाक म्हणटा, हांव तुका सोत सांगता, आमी जाणाव तें उलयतांव आनी देखतांव ताची साक्षी दितांव. म्हणटकूच जेसू आपूण स्वता देवाचो पूत म्हूण साक्षी दिता, पूण लोक ही ताची साक्षी मानून घेना. आनी जेसू म्हणटा, ह्या मनशाच्या पुताक खुर्सार उबारल्या बरोबर कोणूच ताचेर विस्वास ठेवचो ना. आनी हाचें उदाहरण जेसू मोजेसान केल्ल्या ते घडणीक आपूण सर करता. मोजेसान पितूरचो स्वरूप करून उबारलें आनी सगल्यांनी जाचेर नदर मारून आपलो जीव वाटयलो. तेच परी मनशाच्या पुताचेर जेन्ना खुर्सार जो आसा ताचेर नदर मारतले हांव तेन्ना आमकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें म्हूण जेसू आमकां तावें करता आनी विस्वास दिता. आनी हें खरेंच आमच्या जिवितांत जाता, कित्याक जेसू आपूण खुर्सार मरून आमची सोडवण केली. इतलो देवान आमचो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. आनी पुता बरोबर दुसरो कोणूच स्वर्गार आसचो ना वो वेचो ना अशें न्हय, पूण जाका ह्या संवसारांत देवान धाडलेलो, स्वर्गांत देंवलेलो मनशाचो पूत, ताचे बरोबर कोणूच स्वर्गांत चडूंक ना म्हूण जेसू आमकां आज विस्वास दिता. म्हणटकूच आमी तो स्वर्गार वेतल्या जाल्यार जेसू वस्तोगी आमी स्वर्गार वचूंक गरज. दोन दिसाक आमचो विस्वास कोलावंक आज जेसू आमकां उलो मारता. आमी ताचेर विस्वास दवरुया, कित्याक तो जावन आसा आमच्या जिविताचो माज. जे जिविताची तेंगशी धरून आमी ह्या संवसारांत चलता तेन्ना बाबा भयणीनो, जेसू आमकां खिरीत भाशेन आपणाचेर विस्वास दवरून बापाशी वचूंक आमकां उलो मारता. हेच आमच्या जिवितांत करूंक आमी दर दिसाक प्रयत्न करुया. ताणें दिल्ले आमच्या जिवितांत तत्वां, ताणें दिल्ले दर दिसाक आमकां ताची शिकवण, ताणें दिल्ले आमकां दर दिसाक बरे आमी कायदे पाडूंक, ताणें दिल्ली आमकां आज्ञा, आमचो मोग करता तसो आमचो पेल्याचो करूंक, ताणें दिल्ले दर दिसाक
ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितान येतात तेन्ना ताचेर विश्वास ठेवून आमी करूंक आमकां कृपा मागुया आनी आमी जी सगळीं पवित्र आत्म्या वरवीं संस्कारलेलीं मनशां आसात ती एका दिसाक सुर्गीचें राज जोडूंक ही सोडवून आमकां जेसून हाडल्या ती आमी पूर्णपणी आमची करूंक वावरूंक कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. Baba boyni bapak betok mangalang karupenaka आपल्या घरचा सोबे पोपोस शेसू तुझे काहीच मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी गुरीस वेगो मोगान वेगो जिवीत सोडून जेसू तुझे काहीच मागता जेसू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेंच आमून मागात. हे तुमच्या दांतल्या बलिदान आपल्या मनात आनी आमच्या आनी आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा हे पास्क पुर्बीच्या समोरुमणी वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश बरीच आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो येवन तुका दिसान दीस भेटूं. आमच्या असोक सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळ्यांक आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उपार सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनोदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दबाशान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणाक आसा जिवो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र दोलपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसा संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवून खो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर किरीत भाशेन म्हज्या बापायचो उगडास जावंक करता तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पुरयोंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे रास आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे सले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावू घे सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावू घे बापा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणान तुझे येवजण जालें आमचे मोले मिराय करचे बापा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणान तुझे येवजण जालें आमचे मोले मिराय करचे सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावू घे सौम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावू घे प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण समोरून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या दिसाक बेजिमेंत जातलो आमच्या घराचो होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल सक्कल समुदाय ऑचेडवे ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाक आमच्या मागण्यान दवरुया आनी तांचे घराबे खेरीत भाशेन आशिर्वादान बोर म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बाबा भयणी हो सोय घेवन सगल्या आमच्या चिखलेच्या बाबा भयणाक खेरीत भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी दिनवासता तुमी तुमची बुजवणेची उतरां तुमी येवन म्हज्या घरच्यांक आनी म्हाका खेरीत भाशेन तुमची बुजवण दिली देखून देव बरें करूं. तशेंच आमचो भाव जॉन आनी सेसील आनी जायतो आपलो आदार दिलो देखून काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमची युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आसात तांणी मागलें देखून किरीत भाशेन तांचेय दिनवास आठयता. म्हजे किरीत दिनवास आमच्या पादवीगाराक किरीत भाशेन ताणें सगलो आपलो भार घेवन आमकां तेंको दिलो देखून आनी आमकां बुजवण दिवन ह्या वेळार दुखाच्या वेळार आमकां पावले देखून आनी बरे तरेन कालच्या दिसाक आमचे बरोबर सहबलिदानांत प्रवचन केलें आनी देवाचें उतर आनी ताची मोडणी आमकां समजून दिली देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. काळून घेवया F7 पेज नंबर 88. मीस जाल्या उपरांत आतां किरीत भाशेन आमची भयण तिचें नांव कार्मीन तिणें किरीत भाशेन तुमकां तोंड गोड करूंक पाप साहेबा खातीर मागलेलें. आपली ही मागणी देवान स्विकारली आनी पाप साहेबाक बरे तरेन भलायकेन दवरलो देखून ती तुमचें तोंड गोड करूंक कितें तरी दिलां तें तुमी घेवचें आनी वेचें मीस जाल्या उपरांत.